या वाठारांत दवरिल्लो तो गाडो बेकायदेशीर आसा कारण अशे गाडे घालपाक सरकाराची येवजण ना। तेन्ना आमचो निरीक्षक येवन तो जप्त करतलो अशें मुरगांव पालिकेचे नगराध्यक्ष नंदादीप राऊत हांणी सांगलें। हो गाडो बेकायदेशीर आसा अशें कावन्सिलर लविना डिसूजाय म्हणटा। हांगासर एक नाला आसा, थंय आमी कांयच दवरूंक शकना। म्हज्या वार्डांत हो गाडो म्हाका नाका। हांव मुखेल अधिकाऱ्यां कडेन ह्या विशयी कागाळ करतलो अशें तिणें सांगलें। हांगासर एक चेंबर आसा आनी पावसान हांगा उदक भरोन उरता, ताका लागून म्हजो गाडो असो फाटी आसा अशें सरकारी गाडो चलोवपी लॉरेन्स डिसूजा म्हणटा। हो गाडो राती भितर हांगा उबो जाला। हांव अपंगूळ, म्हाका ही जागा मेळूंक जाय। म्युनिसिपालिटीत कितें चल्लां कांयच कळना अशें लॉरेन्स म्हणटा। आरडेक्सको खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। एक्चुअली म्हाका कांयच खबर ना। हांवें इन्स्पेक्टराक फोन मारला, म्हाका दिसता वॉर्ड कावन्सिलरूय लविना म्हाजे कडेन येयल्लें की इलिगल गाडो इन्स्टॉल केला म्हणून। हांवें ताका डायरेक्शन दिलां की गाडो ताबडतोब काडचो म्हणून। आनी तो इन्स्पेक्टर सद्या मंगुरान आहा, तो येतलो आनी आमी गाडो उखलून हाडून ते हें करतले। एप्लिकेशन बी कांय ना, इलिगलाक एप्लिकेशन कशी, गाडेच बंद आहा जाल्यार गव्हर्मेंटाचे आनी खंयचेच हाडून घालतले। कितें केलां तें इलिगलूच आसतलें न्हू। तुमकां कांय इन्फॉर्मेशन नासलें? म्हाका कांय इन्फॉर्मेशन ना, तो गाडो काडटले आमी। हांव ते सायडींतल्यान सदांच वयता। तो गाडो काल पासून ना, हो कोणें राती हाडून दवरला, हें सगळें इल्लिगल। थिंगा कोणाच्यानूच कांयच करूं जायना, कित्याक थिंगा पोरनाक व्हडल्यांतलो व्हडलो नाल्ल आहा, म्हणजे आख्खो दर्याक वयता। थिंगा कोणाच्यान कितेंच करपाक जायना। आनी हाटल्यान एक लॉरेन्स म्हूण एक भावाचो हँडिकॅपाचो गाडो आहा, ताका पासून आमी कसलोच चान्स दिवना, फाटल्यान राव म्हणलें, चांबर सोड म्हूण। पूण आतां हो राती आनी कोणें गायला, इट इज इल्लिगल। आनी आमकां खबर ना, कोणें रेजोल्युशन घेवना, कोणें एप्लिकेशन दिवना, हें कितें चलता म्हाका कांय खबर ना। म्युनिसिपालिटी कितें चोयता तें म्हाका कांयच खबर ना। वॉट वील बी योर नेक्स्ट स्टेप? हांव एक्शन घेतलें, ज्या हो गाडो काडपाचो हांव आतां चीफ ऑफिसराक सांगता आनी चेअरपर्सनाकूय सांगता, म्हाजे वाड्यार हिंगा गाडो इल्लिगल नाका, प्लीज काड। पळय हांव हिंगा 7-8 वर्सां जालीं हांव हिंगा आहा असोच। तेजे पयलीं हो गाडो एक असो आहलोलो, तो म्युनिसिपालिटीन हे सायडीन हाडून दवरलो, कित्याक हिंगा चेंबर आहा म्हणून। पावसान हिंगा आख्खें फ्लोटींग जाता, उदक आख्खें फ्लोटींग जाता। आनी हिंगा हांवें पासून रिक्वेस्ट केलें म्हजो गाडो फुडें घालपाक, कित्याक तो चेंबर आहा म्हणून म्हाका जुगून फुड्यान घालून तेणी दिवंक ना। हांव ओके म्हणून आहा त्या प्लेसीर आहा फाटल्यान, सो हो गाडो म्हणजे फुडल्यान आहा, हांव फाटल्यान आहा। तशें दीस जाल्ले, आतां एट प्रेझेंट रातयां भितर हो गाडो उबो जालो। हांव सकाळीं येवन गाडो ओपन करी जालो, म्हणजे तोंड मुखार गाडो आहा। हे कशें म्युनिसिपालिटी कितें करता म्हाका कांय समजना। हे भाशेन प्रोसेस कशें दिता ते तेंकां। काल मेळून नासलो गाडो हो? काल नासलो, आयज रातयां भितर उबो जालो। हांव सकाळीं येता म्हणून उबो आहा। पूण तुका थिंगा घालपाक दिवना? म्हाका दिवंक ना घालपाक, कित्याक हांव 7 वर्सांचो हांव वयल्यान डिसेबल, म्हाका दिवपाक थिंगा म्हाका म्हजे असल्या मनशाक दिवंक ना जाल्यार आनी दुसऱ्यांक अशें कशें तें हें कोत्ताय।